जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणींनो आनी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान ताणेल्यांक भुकेल्यांक तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकारता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां सिराकाच्या पुस्तकांतल्यान 10:18 वड। तर हे वेळार आमी सगळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करुया आनीक हे वेळार हे देवाचें उतर आयकून आमी जाणवायेन आमी बरोवया। तर हे वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया। गोर मनशा पासत करूंक ना, तेच भाशेन राग क्रोध अस्तोरेतावन जल्मल्याक करूंक ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणींनो, देवाचें उतर ह्या सिराकाच्या पुस्तकांतल्यान 10:18 वड आमकां शिकयता आनी दर एक उतराची आमी जाणवायेन आमी बरोवया। हें उतर इस्कुटावून ताची सोजमणी आमी घेवया। गोर्व मनशा पासत करूंक ना आनीक देवान ह्या संवसारांत आमकां रचल्या जाल्यार हे रचनेक देवान हें गर्व करूंक ना। तेच भाशेन राग क्रोध अस्तोरेतावन जल्मल्याक करूंक ना। तर आमी सगळीं दर एक मनशां अस्तोरेतावन आमी जल्माक येता आनी जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आमी जल्माक येता तेन्ना राग क्रोध होय देवान आमचे पासत करूंक ना। तर आमी ह्या वेळार गर्व राग आनी क्रोध हांचे तावन आमी पयस रावया आनी एक बरें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जिवया। एक मोगाचें जिवीत आमी एक शांतीचें जिवीत आमी जिवया। कित्याक देवाचें उतर म्हणटा गर्व राग आनी क्रोध हो देवान आमकां करूंक ना। जाल्यार देवान आमच्या जिवितांत मोग आनी शांती हें आमकां दिल्लें आसा। तर हो मोग आनी शांती घेवन आमी एकामेकाचो मोग आनी शांती आमी चलुया आनीक हें फुडलें जिवीत आमी एक बरे तरेन जिवन आमी वावरुया। तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात, वाटात आनी हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी परगट जावं दी। तर जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां।